Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. या दिसापासून या वेळापासून प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ले ब्रह्मा शकांत्रमा सुकोत्रमा जैंत्रमांत्रुसे इले ब्रह्मा सके त्रबाजे रेबे शकांत्रमा सुकोतला ब्रह्मा सके इजेंत्रमांत्रु सकांतला मांत्रुसे देवाक आर्गां देवाक तीन वास खेरीज भाशेन ह्या दीस देवान आमकां दिला आनी खेरीज भाशेन ह्या दिसापासून आमी देवाक आर्गां. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमी आमचे दोनूय हात वयर भरून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओ ब्रह्मान तोलोबो शिखाराबान तोलोबो जिकेरे बेरेबे Libramán tolobo shikandralande, Brahman tolobo shikaraban tolo koro zikere berebe. Oh hallelujah, thank you Jesus. Adisa pasod, oh Brahman tolobo shindralande. हे सोबीत म्हज्या भाव भयणा पासत म्हज्या जिविता पासत तेंच्या जिविता पासत तुका वाखाणटा दिन वाचता. तुवें आमचो मोग केलाय दुनिया आनी तुवें आमकां आशिर्वादान भरलाय. लुकाचो 4 अध्याय आनी 18वी ओळ आमकां सांगता. Luke chapter 4 verse 18. ताणे म्हाका अभिषेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवं, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सापडलेल्यांक सोडूंक. मोगाच्या न्हू देवाचें उतर आमकां सांगता ताणे देवान आमकां अभिषेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे वयर आसा. कित्याक सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे वयर आसा? गरिबांक बरी खबर दिवं, कैद्यांक सुटका दिवं, जुलूम कुड्ड्यांक नदर दिवं आनी जुलुमांक सापडलेल्यांक सोडूंक. मोगाच्या न्हू तूं आनी हांव देवान विचून काडलेले एक आत्मीक हत्यार जावन आसा. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता ताणें आमकां अभिषेक केला. ताचो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, आमचे वयर आसा आनी ताणें त्या आत्म्याचो अभिषेक केला. दुसऱ्यांका वायटांतली सोडूंक, दुसऱ्यांका सुटका दिवंक, दुसऱ्यांका सारवार करूंक. तर ह्या वेळार त्या आत्म्याच्या सामर्थ्यान भरून मोगाच्यान देवाची वाखाणी करया. कित्याक आमकां देवान दिलेलें एक काम आसा, दुसऱ्यांका सुटका दिवंक, दुसऱ्यांका सारवार करूंक. तू आणि हांव विचून काडलेलें एक आत्मीक हत्यार आसा, एक आत्मीक हत्यार आसा. Oh hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus. Praise God, hallelujah. Abba Father, Abba Jesus. Oh thank you Masih Yeshu Christ. Oh Khuda Masih, hallelujah. और मैं
अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवा कारकां देवाक दिनवास तेणी परतून आमकां आपल्या लागीं हाडलें. आमी देवाच्या लागीं केन्ना येता? सदांच मतीन धरात, आमी देवाच्या लागीं केन्ना येता? ज्या वेळार आमी तेची उतरां आयकता आनी आमी तेची उतरां आयकोंक सोदता, त्या वेळार आमी देवाच्या लागीं येता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता, देव आदामा लागीं उलयलो, देव हानोक लागीं उलयलो, देव मोइजेसा लागीं उलयलो, देव अब्रामा लागीं उलयलो, देव जायत्या प्रवाद्या लागीं उलयलो. जितल्यांदा जितले फावटी तो उलोवंक सोदता, मनशा लागीं उलोवंक सोदता. आमेन. मनशा लागीं उलोवंक सोदता. पळयात, कित्याक देवाक जाय आपलो ताळो तुवें आयकलेलो. आमेन. सदांच मतीन धरा, देवाक जाय आपलो ताळो तुवें आयकलेलो. सो ज्या वेळार देव उलयता त्या वेळार फकत
तूच आयकनाय. समजून घे, ज्या वेळार देव उलयता त्या वेळार फकत तूच आयकनाय, तर देव पासून आपल्या मनांतले तुका सांगता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तू फकत आयकनाय, पूण देव आपल्या काळजांतले आवडो तुका सांगता. प्रेज द लॉर्ड. सो देखून बायबलान आमकां दिश्टी पडटा, देव अब्रामा लागीं उलोवंक लागलो. अब्राम अब्राम. देव नोहा लागीं उलोवंक लागलो. नोहा. देव मोइजेस लागून उलोवंक लागलो. मोइजेस. प्रेज द लॉर्ड. देव जोशुवा लागीं उलोवंक लागलो. जोशुवा. सो देव उलयला, आनी तो देव तेन्नाच उलोवंक ना, तर तो देव आयज ह्या मेरे ताकायन उलयता. आमेन. ह्या मेरे ताकायन उलयता. कित्याक देव उलयता, देवाक उलोवंक जाय. आमेन. देवाक उलोवंक जाय. आनी देव कोणा लागीं उलयता? देव आपल्या मनशा लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. देव आपल्या मनशा लागीं उलयता. तेची परजा कोण? तेची परजा तूं जावन आसाय. तेचो मोगाचो कोण? तेचो मोगाचो तूं जावन आसाय. देव उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव उलयता. जायतीं जाणां म्हणटात, ब्रदर म्हाका म्हजे लागीं देव उलयना. जायतीं जाणां म्हणटात, ब्रदर म्हजे लागीं देव उलयना. हांव तांकां क्वेश्चन करता, देव उलयना? ओके, नो प्रॉब्लम. थोडीं जाणां म्हणटा, ब्रदर म्हजे लागीं देव केन्नाच उलोवंक ना. देव उलोवंक ना? ओके, नो प्रॉब्लम. सो हांव तांकां क्वेश्चन विचारता, तुजें आतां ताकाय जल्माक येयलाय न्हू, कितले दीस तूं ह्या संवसारान आसाय, देवान एक तरी तुजें मागणें आयकलां? तर ती म्हणटा, येस ब्रदर, एक कित्याक, जायते मागणें आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुका कशें म्हणूंक जाता देव म्हाज्या लागीं उलोवंक ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर तुजें मागणें तुका मेवता जाल्यार देव तुज्या लागीं उलयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात, देवाक खोशी आसा आमच्या लागीं ताका उलोवंक. समजून घेयात. सो तुमकां ज्या वेळार तुमी देवा लागीं उलयतात, त्या वेळार तुमी मनशा लागीं उलयनात न्हू. फर्स्ट कोरिंथीयर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी विचित्र भाशेन उलयता, त्या वेळार कितें म्हणटा, आमी मनशा लागीं उलयता, देवा लागीं उलयता. सो देवाक उलोवची खोशया. प्रेज द लॉर्ड. आमी ज्या वेळार आमी पळयता न्हू, जेजू क्रिस्ताची नजर मारता. सो जेजू क्रिस्ताचेर नजर मारता तेच्या जिवितान, तर जेजू उलयला. आमेन. जेजू शिस्सा सांगाताक उलयलो. जेजू नुस्त्याका सांगाताक उलयलो. तुवें म्हणटात केन्ना उलयलो? ज्या वेळार पेद्रूक सांगलें, पेद्रू जाय मार, त्या वेळार नुस्त्याकाकूय सांगलें, तुमी येवन थंय रावात. आमेन. देव उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव उलयता. हर एका वेळार देव उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी सदांच मोतीन ठेवूंक जाय, देव आमच्या लागीं उलयता तो. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मोतीन ठेवूंक जाय, देव आमच्या लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. सो आयचें जें देवाचें उतर आसा किरीज भाशेन, तें उतर खूब म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. तें उतर खूब म्हत्वाचें आसा. तें म्हटल्यार एक चॅप्टर 12 वर्स 5 आमी वाचया. धर्मवंतांचो इतिहास आनी 5. पेद्रू बंदखणीन आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबानासतना देवा लागीं मागणें करताली. प्रेज द लॉर्ड. सो हय देवाचें उतर म्हणटा, पेद्रू बंदखणीन आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबानासतना देवा लागीं मागणें करताली. सो हय आमकां पवित्र सभेचें काम कितें तें सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार
पवित्र सभा थांबून असताना मागता देवा लागीं ते देव दिता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जर आमी 12वो चॅप्टर पळयता आनी पयली वळ पळयता जाल्यार थंय आमकां सजमाता त्या काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद पातशाय पिडापीड दियालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसरी लायन म्हणटा, जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणें तरसादीन जिवेशी मारला. हे जुदेव मानले म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. प्रेज द लॉर्ड. सो हय पेद्रूक धरला कित्याक तेका जिवेशी मारूंक. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणें तरसादीन जिवो मारलेलो. प्रेज द लॉर्ड. सो एका देवाच्या सेवकाचे तेंच्यांनी जिवो मारलेलो, एका देवाच्या सेवकाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हालेलुया. चवथी लायन पळयात, Acts chapter 12 verse 4. धर्मयुतांचो इतिहास 12वो अवेसर 4थी. धर्मयुतांचो इतिहास म्हटल्यार मराठीन प्रेषितांची कृत्ये 12वा अध्याय आनी 4थी. पेद्रू धरलो, बंदखणीन घातलो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घातलो. चौगा शिपाई. एका पेद्रूक चौगा शिपाई म्हटल्यार 8 जाण. प्रेज द लॉर्ड. फुडें 4 फाटसून 4. हालेलुया. 5वी लायन म्हणटा, पेद्रू बंदखणीन आसलो त्या वेळार तितलो वेळ पवित्र सभा थांबून आसतना मागणें करतालो. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां दाखयता क्रम कसो आसा तो पवित्र सभेचो. हालेलुया. कितें जालें तें. जाकोबाक जुआवाच्या भावाक मारलेलो देखून, हे तांकां मारला देखून जुदेवांनी ते मानले देखून हे आतां पेद्रूकूय मारूंक सोदताले. पूण त्याच वेळार पेद्रूक बंदखण दिली आनी आतां मारताले. तितल्यार पवित्र सभेन थांबून आसतना मागणें सुरू केलें. आमेन. आनी तेचो इफेक्ट आमी Acts chapter 12 verse 7 आमकां पळोवंक मेळटा. धर्मयुतांचो इतिहास 12वो अवेसर आनी 7वी. आनी थंय आमकां अशे भाशेन समजता, आवचीत खंय व्हडली धरणीकाप जाली आनी आवची सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी ते कूड उजवाडान भरले. आनी त्या एंजल्सान, त्या सर्वेस्पराच्या दुतान पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून दुतान ताका उठयलो आनी म्हटलें, वेगे उठ. थंयचो थंयच ताच्या हातांतल्यो साखळ्यो भोंवच्यो पडल्यो. हालेलुया. सो ही देवाची प्रेझन्स आसा पळयात. कित्याक खंय पळयात, सारकें सजमोन घेयात, सर्वेस्पराचो दूत येवन उबो जाला आनी ते कुडीन अख्खें उजवाड भरला. म्हटल्यार ती जेलीन अख्खें उजवाड भरलें आनी पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्यो दूत पेद्रूक स्पर्श करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रूक स्पर्श करता आनी बेगी उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांतल्यो साखळ्यो भुंय पडल्यो. आमेन. देवाची प्रेझेन्सान हर एक साखळ्यो भुंयचेर पडटात. आमेन. कितें व्हडल्यो साखळ्यो आसा तेका इम्पॉर्टंट ना, पूण साखळ्यो भुंयचेर पडटात हें इम्पॉर्टंट जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खूप महत्वाचे आहे, खूप महत्वाचे. पळयात, धर्मयुतांचो इतिहास 12वो अवेसर आनी 5व्या लायनीचो रिजल्ट चर्च थांबून आसतना मागता हेचो आमकां रिजल्ट 7व्या लायनीक सजमता. प्रेज द लॉर्ड. 7व्या लायनीक इतले देवाचे उतर फास्ट आनी सक्रिय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, आयज तुमकां देवाच्या नांवान हांव हें सांगूंक सोदता, देवाचे उतर जिवे आनी गुणवंत आनी ते दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन.
जे सांधे मेंदू पासून दोशी करून भितर रिकता. आमेन. तुम्ही जे मागताल्यात ते तुमच्या लायफान तुमकां मेळटलेच. आमेन. अशें केन्नाच जावंक ना एक सेवक देवा लागीं मागता आनी तेका मेळना. एक सेवक देवाच्या वेळार देवा लागीं मागता, देवान तेचे मागणे पयलेंच दवरलेले आसता. आमेन. कित्याक तो सेवक मागता. आमेन. सो सदांच मोतीन धरात, तुमी देवाचे सेवक आसात. तुमी केल्लेली मागणी देव ह्यो आयकतलोच. आमेन. फकत आमकां आनीक रिलेशन बिल्ड करूंक जाय, आमकां आनीक देवाच्या लागीं वचूंक जाय, आमकां आनीक देवाचें चिंतूंक जाय, आमकां आनीक देवाच्या मोगान लासूंक जाय. आमेन. हर एक मागणें देव आयकता. अशें केन्नाच जायना. थोडीं जाणां ब्रदर म्हाजें ना आयकताच. प्रेज द लॉर्ड. आयकता. तो आयकचे पासत आसा आनी तुमी तेचे पासत आसा आनी तूं तेचे पासत आसाय. हालेलुया. सो पळयात अशें म्हणूं नाका म्हाजें मागणें आयको. तुजें मागणें आयकलां देखून तो तुका आन्सर दिताच. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत जोडता आनी एक दोंगरार वसलेलें शार जाता. आमेन. गॉड ब्लेस.